गोंयकारांनी आमकां निवडून दिल्यात, तांची जतनाय घेवप ही आमच्या 40 आमदारांची जापसालदारकी. आपणे जे विशय मुख्यमंत्री पर्रीकरा मुखार मांडले ते करून दिवपाचें ताणें उतर दिलां अशें लोबो हांणी फुडें म्हळें. दिल्ली गेल्लो हांव इतल्याकूच लागून की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका आपयल्लो आनी हांव वचून मेवलो ताका सांगलें हांवें द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ गोवा, स्पेशली द एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जेंकां अपेक्षा आहा आमच्या सरकारा कडसून खूब. आनी हांवें जे उलयलां इज फॉर आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर, आमच्या युथा खातीर, तेंच्या फ्युचरा खातीर आनी तेंची काळजी घेवपाक हो आमचो ड्युटी आहा. आमकां निवडून दिल्या तेंच्यांनी, आमदारांक निवडून दिल्या, 40 आमदारांची ड्युटी तेंची काळजी घेवपाक आनी जे कितें करपाक जाय ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आपूण करून दिता म्हणून. आनी आय एम होपिंग दॅट इन द नेक्स्ट 15 days पॉझिटिव्ह रिजल्ट्स वील कम फ्रॉम दीस मिटींग ऑफ मायन विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. विजय सरदेसाय हे एक बरे शेतकी मंत्री. ते स्वता शेतकी विशयाचे पदवीधर आशिल्ल्यान हें खातें ते बरे तरेन चलयतात. तांणी खुबश्यो बऱ्यो गजाली केल्यात, पूण शेतकी वाठारांत जर बदल हाडटलो जाल्यार तरणाट्यांनी तातूंत फुडाकार घेवंक जाय अशें लोबो हांणी म्हळें. We have a dynamic agriculture minister, Vijay Sardesai, who is a graduate in agriculture. So he is doing a good job. म्हणजे काम करता तो. आमी जेन्ना ताका सांगलें की लोकल लोकां खातीर जे सबसिडीज आहा तांकां टायमार पावपाक जाय, तेचेरूय लोकल लोकां खातीर जे सबसिडी टायमार मेळपाक जाय तेच्या खातीरूय तेणें प्रयत्न केल्लो आनी दिल्ले आहा. आनी म्हाजे हिसपान एग्रीकल्चरान जो तो रिफॉर्म्स हाडटलो जाल्यार हांवें सांगलां पळय तशें यूथ वील हॅव टू टेक अप द लीड आनी तांकां पाठिंबो तेंच्या पेरंट्सांनी दिवपाक जाय. आनी आमचें एग्रीकल्चर जर तर अशेंच उरतलें ग्रीन गोवा जाल्यार एग्रीकल्चर चालू जावपाक जाय. जे 35% डिक्रीज जाल्ल्या, शेतां रोवपाची 35% कमी जाल्ल्या, ही जर तर आमी वाडयतले जाल्यार म्हाका दिसता जे रेवल्युशन येवपाक जाय, जी क्रांती येवपाक जाय एग्रीकल्चरान, ती हाडची पडटली. एंड वी हॅव अ गुड मिनिस्टर हू कॅन डू इट. एंड आय वॉट एवर इज देर आय एम पुटींग इट अप टू हीम आनी तो करतलो हें म्हाका दिसता.